राज्यातल्या काही भागांनी पावसान हजेरी लायल्या। देखून पुरुमेताची तयारी नेटान चल्ल्या। शेतकार भोव कष्ट घेऊन वावरपाक लागल्यात। शेताची कुईदास घेऊन कार करपाच्या कामाक सध्या काणकोण, केपें, सांगे वाठारात नेट आयला। घालूया एक नदर गावातले हे प्रक्रियेकडेन। काढत नाही जेन्ना पावस लागी पावता तेन्ना सगळेच जण पावसाच्या तयारेक म्हणजेच पुरुमेताच्या तयारेक लागतात। मडगांव सारख्या शारांनी पुरुमेता खातीर स्पेशल बाजार भरता आणि हो बाजार म्हणजेच ह्या लोकां खातीर सारकी पुरवणीत आसता। तशाच पद्दतीन गांवांतले लोक जे आसा जेन्ना पावस लागी पावता ते आपापली शेतां निवळ करता। शेताक आशिल्ली बारीक सारीक झाडां काडून एकठांय घालून उजो घालून ती निवळ करता। जाल्यार जांचे कडेन आजुनूय गोरवां आसा तांचे ते शेण काडून हाडून शेतां घालता आणि शेताची जी वेगळ्या तरेन ज्या तरेन तो कुयदास म्हणटा तो प्रोसेस जो आसा तो सुरू करता। आणि ह्या सगळ्या तरेच्या प्रोसेसाक खास करून गांवांतले लोक म्हणटा कार करप म्हणटा। आणि ही शेताची कार करपाचें काम सध्या आतां काणकोणांतल्या केपें आणि सांगे गांवांतल्या वेगवेगळ्या गांवांनी आमकां पळोवपाक मेळटा। पळोवया हांगासर हे गांवांतले लोक घरांतले आपल्या शेण जे आसा कशा पद्दतीन व्हरून शेतांनी व्हरून घालतात। आज बदलत्या काळानुसार हे शेण आसा ते आतां पिकअपींनी व्हरून ते शेतांत घालतात आणि आपल्या शेताची बऱ्या रितीन आतां येन्नाच ते तयारी करपाक लागल्यात। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर।